येवकार हांव सुशांत गावस सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स। आमकां 8 सुवात्यो जाय नावेलच्यान वालांका लढयतले वेंचणूक म्हणटा राष्ट्रवादीचो चर्चिल आलेमाव। रोमी लिपी खातीर दिल्ले बलिदान आनी व्हांवयल्ले रगतय गेले फुकट विचारता कुवेट कोंकणी केंद्र। कोंकणी खातीर बलिदान दिल्ल्यांच्या स्मारकाचे नूतनीकरण 4 सप्टेंबराक अक्षय उक्तावण सुवाळो। गोंयांतल्या कांय सुवातांनी फुडले 3 दीस शिवरतलो पावस कांय कडेन घालून घेतलो कमी चड प्रमाणात हवामान खात्याचो अदमास। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। सिद्धी नायकाक कोणे तरी बुडोवन मारला असो दुबाव चलयेचो बापूय संदीप नायकान उक्तायला। हे विशीं ताणें कळंगूट पुलिशेंत कागाळे नोंदयल्या। सुरवातीक म्हाका तसो दुबाव येवंक ना म्हणून हांवें तशी कागाळ करूंक नासली अशेंय ताणें म्हटलां। सिद्धीच्या मरणाचे गुपीतच उरला। हे चलयेक जे तरेन मरण आयलें तें पळयल्यार खाची कोनशांनी ताचेर चर्चा चल्ल्या। चली बेपत्ता जाल्ल्याची कागाळ आदी ताच्या घरच्यांनी पुलिशेंत नोंद दिल्ली। उपरांत ताची कूड नाकाती अवस्थेत कळंगूट दर्यावेळेर सापडली। तरीकय पुलिसांक गुन्यांवकार मेळ्ळो ना। उपरांत मिडिया आनी लोकां कडल्यान दबाव आयलो पूण पुलीस गुन्यांवाच्या मुळा मेरेन पावूंक नासले। 2 म्हयन्यांचो पगार फारीक करूंक नाशिल्ल्यान चाळवल्ल्या मडगांव अर्बन बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी बँके मुखार धरणे आंदोलन केलें। जुलयाचे 29 तारखेमेरेन बँक कर्मचाऱ्यांची सेवा गृहीत धरिल्ल्याचे बँकेन काडिल्ल्या परिपत्रकात म्हटलां। 23 August HO circular. 23 August HO circular. July August salary. July August salary. मडगांव अर्बन सहकारी बँकेचे अधिकारी आणि हेर कर्मचाऱ्यांनी आख्या बँकेचे मुख्य कचेरे सामकार धरणे आंदोलन केलें। बँकेचे दिवाळे काडल्या उपरांत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियान जुलयाची 23 तारखेर बँकेचो परवानो रद्द केल्लो। उपरांत लिक्विडेटराची नेमणूक केल्ली। आमी परमनंट कामगार आणि उद्देगीक विवाद कायद्याचे तरतुदी प्रमाण आमची सेवा नियंत्रित करतात अशें मडगांव अर्बन सहकारी बँक युनियनाचो अध्यक्ष प्रसन्न उडगीन सांगलें। लिक्विडेटरान आदल्या व्यवस्थापनाच्या नेमांक पाळो दिवन तांची सेवा बंद जायसर पगार फारीक करचो अशें ताणें मागलां। दुसरे कडेन सरकारान आमच्या प्रश्नाकडेन आडनदर केल्ल्याचो आरोपय ताणें केलो। The liquidator has taken the charge, but he has not paid the salary for the month of July. He has not paid the salary of this August, which should have been paid yesterday on 31st August. Now Ganesh Chaturthi is on the face, fast approaching. Workers are very anxious to get their salary. The head office has issued a circular signed by the managing director, Kishore Amonkar. What he states in that circular, that employees' service will be calculated for the purpose of gratuity and pre-day leave and sick leave etc. benefits up to 29th of July 2021. And he says that this is a day of liquidation. For our understanding, bank is not still liquidated. Liquidator has been appointed and he has just begun the work. The depositors' money has to be repaid and these workers are required to do lot of paperwork as per the directives of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporations, a fully owned company of the RBI. Their increments have not been released. Their medical has not been paid. And workers at a great loss. At their own sacrificing their own interests, they have tried to see that bank is revived. But government of Goa has not helped. I am sadly making this statement, but they have not absolutely helped. Pay salary for July, August immediately. Withdraw that HO circular which says that our services will be restricted up to 29th for calculation purpose of the various benefits. And third thing, we have to be paid all the arrears of withheld benefits. And whatever salary we have to be paid, it has to be paid as per our settlement. These are our, in short, the immediate demand. GOA365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार। वेंचणुकेंत 8 सुवात्यो जाय राष्ट्रवादी काँग्रेसीन मागणी केल्या। राष्ट्रवादीचो एकमेव आमदार चर्चिल आलेमाव म्हणटा नावेलच्यान खंय ताची चली वालंका आलेमाव वेंचणूक लढयतली। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे मदीं उलोवप चालू आसा। वेळी, नुवें, बाणावली आणि वास्को धरून राष्ट्रवादीन 8 सुवातो मागल्यात। वालंका नावेलीच्यान वेंचणूक लडोवपाक सोदता।
राष्ट्रवादी बरोबर लोक आशिल्ल्यान राष्ट्रवादीच्यो मागण्यो काँग्रेस मानून घेतली. चर्चिलान आस्त उक्तायल्या. प्रफुल्ल पटेल येता आनीक एक 2-3 मिनट फुडें शरद पवार आनीक प्रफुल्ल पटेलाक काँग्रेसचे लोक मेळ्ळो आनीक तेमी सांगलें तांकां एक पार्टी अलायन्स आहा आनी अलायन्स कोणा जाल्यार जावपाचें ना म्हणून तेमी सांगलें तांकां. सो आमी अलायन्साक तेन्ना आमी हायकमांड म्हणून आमी तयार जाल्ले पूण आमी 8 सीट मागता. आमकां जाय 3 सीट जाय आमकां म्हणजे काँग्रेस कॅन्डिडेट नाय थिंगा आमकां जाय 8. सो हांवें 8 सीट आमी 8 सीट आमी मागल्या. आतां फाटल्या दिसांनी एक्स फायनान्स मिनिस्टर काँग्रेसचो चिदंबरम ताका विचार केला गोंयांत आनी गुन्यांव आसा. सो त्यांनी काय सांगल ना अलायन्सांचे काय ना आवाज ना इलेक्शन लोकांकडे गेला तू जिखत न्हू. लिडरांक तू पळोवंक शकता. लिडर म्हण तांकां लोकांक मानूंक जाय न्हू. तेन्ना लोक वोट घाल्यार तूं आतां हांव बाळायला बसतलो फाल्यां म्हाका लोकांनी तरी वोट घाल जाल्यार हांव जिखतलो आनी म्हाका मुगे विश्वास आहा म्हाका लोकांचेर मी बाळायल्या लोकांचेर म्हाका 100% विश्वास आहा. नाविल लोकांचेर म्हाका विश्वास आहा. ते लोकांनी म्हाका सुदांत आनी आख्या गोंयच्या लोकांचेर म्हाका विश्वास आहा. कित्याक हांव 2 फावटी लोकसभा भिजता न्हू आनी एक फावटी कालापा एक फावटी हांवें मुगे दवरलो कॅन्डिडेट सेपरेट तेन्ना थिंगा अबावट 80,000 पडो कोण तो एकलो बाबूसो गांवकार म्हणून मेळटा. सो आमचे बराबर लोक आहा म्हणजे बारा लोक आहा. म्हाका तो खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जर वयल्ले थोडे कडेन 4,000 थोडे कडेन 5,000 2,000 सकला खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून हालीं तो म्हाका बिचोल गेल्यार म्हाका 2 अडेज रोड काडो खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी 2 अडेज. तर फाल्यां नावेली लोकांक तूं आपयल जाल्यार तूं नावेली वयतलो. नावेली लोकांक नावेली वालाकान ऑलरेडी काम कॉमेस केलें. वालाका इलेक्शनाक बसत थिंगा नावेली हय. ते कित्याचेर बसतले मागीर पळया कित्याची बसत ते न्हू पण बसत ते काम कॉमेस केलें. पळय आमी रुमाळ मार मिटींग गेली तिका रुमाळ मार सोयतात पात्या नावेली ऑलरेडी कॉमेस केलें मरे. नावेली काम कॉमेस केलें आमी म्हणजे कितें वोट घातलो न्हू आमी कितें आवाज करपाचो चड. चर्चिलान राष्ट्रवादीक 8 जागे कित्याक सोडचे तेवूय सांगलां. भाजपा कडेन वेळी आनी नव्यो मतदारसंघात भाजपाचे आमदार आसात त्यो सुवातो खंय ताका जाय. फाल्यां फिलीप नार्वेकारांनी रिजायन जातलो तुमी बीजेपी आहा न्हू कोण आहा बीजेपी. सो हांवें बीजेपी हाती मागले हांचे कोण नावेली लुजीन आहा हाती मागीर ना तिकेट कित्याक मागता म्हणटा हे कॅन्डिडेट तुका मेळपाचे आनी तूं तांकां दवरतलो. ते कोण दोतोर ते मागीर पळया मरे म्हाका सीट दिवची न्हू रे. ते मागीर धरपा तूं आतां पळय कितें रे मुगे पळय सेटअप आहा ते म्हज्यान केन्ना सांगपाक ना तुका. हांवें केन्ना सांगिल्लें नाय सेटअप सांगिल्लें ना सेटअप आत्तां सांगता तुका. ना हे MLA आसा ते तुका अप्रोच बी जाल्या ते तुमची पार्टी. हांव पयलो इलेक्शना बसत जाणा लोकसभा म्हाका एडवार्ड फादर आनी विजीन फादर सादीन ते कितें म्हणटा फुडें म्हाका रस्ते शिकपाक कितलो टायम जाता म्हणजेली. तुम्हाला केन्ना म्हजे बारा केन्ना हे आयलेली जेन्ना हांव तर पालन मेवता जाल्यार कितू लोक म्हजे बारा कितें वहात तेन्ना सी द प्रॉब्लेम चर्चिल आलेमा म्हणटा इज अ अप्रोच पर्सन. चर्चिल आलेमा म्हणटा ते काम करपी. चर्चिल आलेमा म्हणटा बारीक समाजा बरोबर सुद्दां रावपी. गोवा 365 खातीर सालसेच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आमची रोमी कोंकणीक मान्यताय मेळिल्ली आमकां जाय आसली. 99% रोमी कोंकणीच्या गोंयकारांनी भाशा आंदोलनाक तेंको दिल्लो. नागरी भाशांनी कितें मजत केली ना. शेवट मेरेन रोमीची सुवात रोमी भाशेक मेळ्ळी ना. रोमी कोंकणी खातीर बलिदान दिल्ल्या 7 शहिदांचे रगत फुकट गेले.
कुवेट कोंकणी केंद्राचो स्थापना वांगडी अँथोनी वेरोनिका फर्नांडिसान खंत उक्तायल्या. कोंकणीच्या मोगान भाशा आंदोलनात जीव वगडायिल्ल्या 7 शहिदांची यादीन आक्षी चर्च वाठारात 34 वर्सां आदीं शेख आग्नेलाच्या फुडारपणाखाला एक स्मारक उबें केल्लें. ह्या स्मारका कडेन आडनदर जाल्या. कुवेट कोंकणी मोगी संघटनेन ताची परतून दुरुस्ती केल्या. 4 सप्टेंबराक सकाळी 10 वरांचेर एल्विनोबाब रॉड्रिक्साचे हजेरेत ताचो उक्तावण सुवाळो जातलो. पत्रकार परिशदेंत अँथोनी वेरोनिका फर्नांडिसान रोमी कोंकणी संघर्शाचेर भाश्य केलें. आयकात ताका. ह्या आतां 7 मार्टीर मेले तेका रोगत बेश्टे उदकान गेले. आमकां जाय आसली आमची रोमी कोंकणी मान्यता मेळटली आनी आमी जे सगळे पळय भायल्या गांवांत रावन पळय कितें सपोर्ट केला कोंकणीचे चळवळीक ते सगळे रोमीवादी 99.9 आनी त्या भायर हांगासरूय चळवळ रोमीची बरी चलताली. पूण निमण्या वक्तार आमकां कसलोच इफेक्ट मेळ्ळो ना. ही आमकां एकदम दुखता. ते सांग आमच्या नागरीवाद्यांनी आमकां कितें सपोर्ट केलो ना रोमी मान्यता मेळपाक आनी आमचे रोमीवादी आहा तेणीय तर तोकच गेलो ना. सो म्हाका ह्या वक्तार सांगचें दिसता की हे 7 जाण पळय मेले तेचो रोगत बेश्टेन गेले. आयज तो ते मार्टीर जावन नासले जाल्यार कोंकणीचो वेपार कितें जातलो लागलो. जाय ताल्ले रिकॉग्निशन दिवंक जातलें आसलें तेन्ना. ज्या वेळार भाशेक राजपाट मेळोंक नाशिल्लो त्या वेळार गोंयांत संघर्श चलिल्लोच. पूण संवसारभरय तो जाल्लो. गोंयची भास आनी संस्कृताय सांबाळपा खातीर संघर्श करप्या मदलें कुवेट कोंकणी केंद्र आनी कुवेट कोंकणी मोगी ह्यो 2 संस्था. 7 कोंकणी शहीद स्मारकाचो इतिहास सांगता कुवेट कोंकणी मोगी संघटनेचो प्रतिनिधी जुझे साल्वादोर फर्नांडीस. मोनुमेंट 7 मार्टीर मोनुमेंट आक्षेचो हो मोनुमेंट 30 वर्सां ओदीक एक सुमार 30 आनी 4 वर्सां आदीं आग्नेल शेख आग्नेल जाका म्हणून तो चड फामाद आसलो तो आक्षेचो ताच्या फुडारपणाखाल हो 7 मार्तीरांचो कोंकणी मार्तीर आसलो तांचो हो मोनुमेंट बांदलो. आनी हो मोनुमेंट हे 30 आनी 4 वर्सां मदीं ताचो कोणूच देखभाल करिनासलो, ताचो सांबाळ करूच नासलो. ताका झाडां पेडां जावन उंचावचेर फुटोवन ताचे माबर बी फुटोवन सगळे तो एके दोशेर पावलो. डॉमिनीक बाबाचे मनांत आयली जे मनशान ज्या मार्तीराक आमी मान दिवंक जो आमी पळय मोनुमेंट उबो केलो त्या मोनुमेंटाची तो दशा अशी जाली जाल्यार आमी ताका खंयचे वाटेन रेस्पेद दितले. ते खातीर डॉमिनीक बाबान कुवेट कोंकणी मोगी हाचे तर्फे 2016 वर्सा एक कार्यावळ घडोवन हाडली. आनी ते कार्यावळींत ताणें हे 7 मार्तीरांचे जे कोण गोच्ची आसली तांकां आपयली. तांकां थंयसर तांच्या वांगडा तांच्या गोच्यांचो उडास केलो आनी तांकां मागीर शेवटाक दुडवांची देणगी दिली जी आयज मेरेन सरकारान तांकां केन्नाच दिवंक ना आनी ती तांकां पयली पाट आसली. आतां त्याच मार्तीरांचो उडास करून डॉमिनीक बाबान कुवेट कोंकणी मोगी हाचे काल हो मोनुमेंट परत जाग्यार घालपाक पावल उबारले आनी तो आयज तयार जाल्लो आसा. कित्याक हो बहुत आडकोळीचो वावर आसलो. त्या वावराक जायते तेणें नवे हे करून ताका सोबीत सुंदर केला. आतां तो दिसून येतलो. आमचे 4 तारखेक ताची उक्तावणी आसतली तेन्ना तो सगळ्यांक दिसून येतलो. आनी आमकां खुशी भोवता ही हो वावर फुडें व्हरून आनी हो शांती पावलो म्हूण आनी ताका पळोवन आमकां आतां आनिकूय उर्बा अशी दिसता. आनी आमकां दिसता की हे मोनुमेंटाक चयल्यार तो खालूच घडलो कसो दिसतलो हे भाशेन. आनी ह्या आमच्या 7 मार्तीरांचो उडास आमकां ताजो मनान येतलो म्हूण हांव आशेन रावतां. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स. नव्या स्विफ्ट कार आनी स्कूटरी मदीं जाल्ल्या अपघातात फ्रांसीस रॉड्रिगीसाक मरण आयलें. अपघाता उपरांत ताका मडगांवच्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हरताले पूण अर्दे वाटेकच ताणें निमणो स्वास घेतलो. GA08N3285 नंबराचे स्विफ्ट कारीन GA08 AK3374 ह्या नंबराची स्कूटरीक धपको दिल्लो. ह्या अपघातात स्कूटर चलोवपी फ्रांसिसाक बरोच मार लागिल्लो. मायणा कुट्टरी पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामा करून कार चलोवप्याक अटक केला. आज नुव्या हांगा एक फॅटल एक्सिडेंट जालो. हो बरो रातचो जालो.
जेन्ना एक गाडी जी आसा स्विफ्ट गाडी हेणे एक मोटरसायकल जी बायक आसा तेका डॅश एवायटेर स्कूटर एका डॅश केली आनी ह्या डॅशींक जो फ्रांसीस रॉड्रिगीस आसा हो एक्सपायर्ड जालो. तेका मडगांव हॉस्पिटलांत हाडलो पूण कांयच उपयोग जालो ना. तेका आडटरेक उपाय करता आसतना तेजें डेथ जालें म्हणून डिक्लेअर केलें. आज मायना कुर्तरी पुलिसांनी त्या गाडयेचो पंचनाम केला आनी दोन्ही गाडी ज्यो आसात स्कूटर आनीक जी स्विफ्ट कार आसा ती पुलीस स्टेशनार हाडले कडेन आसा आनी हेणी ऑफेन्सीस घातले कडेन आसा. जो स्विफ्ट ड्रायव्हर जो आसा तेजे तेणें ऑफेन्स काडून ताका अरेस्टूय केले कडेन आसा. आज हे जे रोड आसात हे रोडाचेर खूब एक्सिडेंट जावपाक लागले कडेन आसात आनीक हे चडशे जातात ते रोड एक जर अशी रातली कारणान ना जाल्यार रोड पिड्ड्यार जाल्ले कारणान हे एक्सिडेंट जातात. ह्या दिसान तुमी पळयतात की जायते एक्सिडेंट जातात. ह्या एक्सिडेंटाक जात ते गेले खूब डॅमेज जाता गाडयेची एज वेल एज मनीसय ना जाता. खंय तरी हे रोड जे आसात हे बरे करपाक जाय. आज मायना कुर्तरी पुलिसांनी केस रेजिस्टर केल्या आनीक तेका अरेस्टूय केले कडेन आसा. खंय तरी हांगा मायना कुर्तरी पुलिसांनी बारीक लक्ष घालून ह्या जो गाडयेचो जो ड्रायव्हर आसा तेका तेजेर केस रेजिस्टर केले कडेन आसा. इतलें सांगतात की जे ड्रायव्हर जे गाडी चलयतात या बायकवाले तेणी मातशें पळोवन गाडी चलोवचें कित्याक हे दीस आसात ते हे दीस मातशे बरी न्हू म्हणटरीर खंय तरी लोकांनी मातशे पासेस काडून गाडी चलोवच्यो. गोवा 365 खातीर नुव्या साकून रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नितळसाण मोहिमेक लागून न्ही जाल्यार बेशिस्तीक लागून वास्को पालिकेन भाजी मार्केटांतली अतिक्रमणां काडून उडोवपाक सुरवात केली. दुकानदारांनी शिस्त दाखोवची. कोणेय कितेंय म्हटलें तरी मार्केट नितळ करून दाखयतलोच. वास्कोचो नगरसेवक माथायेश मोंतेरोन हावेस उक्तायलो. वास्कोच्या व्हेजिटेबल मार्केटात दुकानदारांनी लोकांचे चलपाच्या वाटांचेर अतिक्रमण करून माल लायल्लो. गिरायकांक भोंवपाक अडचणीचें जातालें. बिरेस्तारा पालिकेच्या कांय नगरसेवकांनी कर्मचाऱ्यांक बरोबर घेवन अस्कीत येवन कारवाईक आरंभ केलो. कांय जाणांचो माल उखल्लोय बी. मार्केट कमिटीचो अध्यक्ष आनी तेच बरोबर पालिका नगरसेवक आशिल्लो माथायेश सांगता एकच दीस अतिक्रमण काडून वगी रावचे नात. ही मोहीम फुडें चालूच उरतली. थळाव्या आमदारांनी मोहिमेक तेंको दिला. ताणें सांगलें. आमी ट्राय केले कित्याक एवरी टायम आमकां लोक कितें म्हणटात मार्केट सारको बुरस जाला कोणूच एक्शन घेयना आनी कोणूच तेंची कुयदाद घेयना काम करनाय. म्युनिसिपालिटीन सांगितलं आमी बरो लुगार दिला पूण कितें कोत्ताय शॉपाचे भायर आनी आपणाचे 2 लायन एक्स्ट्रा लायताय आनी सगळे मॅश कोत्ताय. बरेंच ना चोवपाक लोकांक चलपाक भोंवपाक प्लेस मेळना बुरशें दिसता. आतां कमिटीचो चेअरमॅन म्हाका मार्केटात केलो म्हणून म्हाजी जबाबदारी हें करपाचें. हांव जबाबदारी घेता आनी हांव कोत्तलो. हांव करून लोकांक दाखयतलो. खरेंच कितें कोणेय मार्केटान करूं त्या भशेन हांव कोत्तलो कित्याक म्हाका विश्वास आसा म्हाजी एक उमेद आसा कितेंय लोकांचे तर बरें करपाचें आनी बरें करून दिवपाचें. हांव लोकां कडेन मागता कोण शॉपवाले आहाय तांचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता ते बरे भशेन रावाय. हांव तुमच्या धंद्यार कोणाचे पोट आडिनाय आनी कोणाचो आमी धंदो बंद करनाय. सिस्टमॅटीक करया. सिस्टमॅटीक आमी रावया. सिस्टमॅटीक आमी चलोवया. पळय एके फावटी कितें आसता आमी म्युनिसिपालिटी आमी म्हणटा आमी म्युनिसिपालिटीचे आमी कावन्सिलर कोण सगळे मिक्स आसताय. तेंची एक फावटी मिस्टेक आसता ना म्हणना म्युनिसिपालिटीतून चूक आसता. कितें कोत्ताय येता तांकां पयले फोन कोत्ताय आनी सांगताय तुमी आमी येवपाय तुमी काडाय. तितून ते फायदे घेताय. आमी म्युनिसिपालिटी पयलीं सारकें रावपा जाय. आमी तर सारकें रावत कोणाचेर कांयच करूं जायना. म्हाजें कायदे कित्याक कोणूय जा मार्केटात 3 लायन जा 2 लायन 1 लायन म्हणजे 1 लायन सारकें सगळें सिस्टम मेळटा. तो केदाळ कोणा मनीस तो म्हाजो भाव पासून थिंग बसो हांव तेका पासून काडटलो. इन्स्पेक्शनाक म्हणून येयल्ले तर पळयत जाल्यार सगळे एन्क्रोचमेंट खूब वाडलेले आसले. सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केला एक सायडीन काडपाक लायला आनी तेंचे डिफिकल्टी तांकां सांग तुमचे कितें डिफिकल्टी तें आमकां सांगा. आमी तेंचे डिफिकल्टी आयकपाक जाय. आमचे सांगलें म्हणजे जायना. तेंचे तांकां डिफिकल्टी कितें तें विचारलें तांकां सांगलें तुमी येवन मेळा आमकां आनी बऱ्या भशेन कितें इशू सॉर्ट आउट करून काबार करया. पब्लिकांक त्रास जावंक जायना. बारीक जनता येता ती हांगा तांकां भोंवपाक वाटना चलपाक वाटना. गाडये दवरता पोतये बांदले सगळे सामकें मॅच करून उडयला हांगासर. तो चलपाकूय त्रास जाता लोकांक आनी खूब आडमळी येता लोक बाजाराक येता. सो आमी ते एक ड्रायव्ह केल्ली की बाबा कोण इलिगल इन्क्रोचमेंट कोणी केला तांकां काडचें म्हणून. ही ड्रायव्ह आतां सदांच आसतली. एवरी 2 days तरी आमी हांगा रावंड मारतले. आमचो चेअरमॅन बाब आहा मोती हेका घेवन आमी सदां रावंड मारतले आनी तेंचे इन्स्पेक्टर आनी
इतर वर्ग आमचे आहा पळय जे लेबर आहा पळय ते आमी हांगा स्ट्रीमलायन करतले, कारण मार्केट हो बरो दिसपाक जाय. खंयच्या खंय बांदले पोतये बितये बांदले घाण खंय दिसताली ती आमी क्लीन तेच्या खातीर आमी एक ड्रायव्ह केल्ली. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. 4, 5 आणि 6 सप्टेंबराक गोंयच्या कांय वाठारांनी घोंग्यांनी पावस पडटलो हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. पूण 6 तारखेमेरेन राज्यभर कमी चड प्रमाणात पावस जडूये. मजगती चडांत चड 31 जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतलें अशें हवामान खातें म्हणटा. फुडल्या 2 दिसां खातीर हवामानाची कसलीच शिटकावणी दिवंक ना, कित्याक तर दक्षिण पश्चिम मान्सून राज्यांत कमी जावपाक लागला. अशें असलें तरी पावस खरसाणेन पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान नुस्तें मारप्यांनी खोल दर्यांत आपले बोटी सोडच्यो न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवयात जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.